स्कूल्साचे फीज एक्स्ट्रा घेता गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर तुमकां कितें सांगपाक जाय? पळयात, मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता मिडिया भावांक एक दोन तीनदां सांगिल्लें की आपल्या नजरेक जर हाडून दिशात तुम्ही खंयचेच प्रायव्हेट स्कूल्स फीज घेता जाल्यार आपण ताचेर कारवाय करतलो. आज एक बातमी हाडल्या दैनिक हेराल्डान फ्रंट पेज आहा विच क्लियरली सेज दॅट शैक्षणिक संस्थांकडून पालकांची लूट. हाजो अर्थ असो जाता की प्रायव्हेट स्कूल्स जे आसात जे अजूनही स्टार्ट जाल्ले नात हे फीज घेवपाक लागिल्ले आसात. आनी आतां कोविडा खातीर खुबशे पॅरंट्सांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात, खूब कडेन सॅलरी 50% आसात. आनी अशा वेळाचेर जर गव्हर्मेंटाक जर प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन केअर करनात देन इट इज अनफॉर्च्युनेट. दिस शोज द लॅक ऑफ लिडरशिप इन द स्टेट. डिपार्टमेंट ऑर्डर्स काडटा, मुख्यमंत्री सांगता आनी कोण ते आयकना. This clearly shows that the government is banana republic and there is no fear and there is no law in the state. आणि हाजो अर्थ जाता की मुख्यमंत्र्याक कोणूच सिरियस घेना. आणि अशे तरेन जर लूट चालू आसा रिपोर्टेड एज बाय दिस न्यूजपेपर टुडे दैनिक हेराल्ड, then this should immediately stop. कारण पेरेंट्स जे आसा ते त्रास काडून आपल्या भुरग्यांक शिकयतात आनी पॅन्डेमिका टायमार कितलेशे लोकांचे नोकऱ्यो गेल्यात सेकंड वेवाक सुद्दां. आनी असल्या वेळाचेर जर फीज ऑफलायन क्लासी नासतना जर फीज वगैरे घेता जाल्यार ही अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आसा. सरकारान हाचेर कारवाई करपाची गरज आहा आनी गव्हर्मेंट हॅज टू ऍक्ट. बट आय डोंट थिंक सो इन स्पायट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स वॉर्निंग थिंग्स आर मुव्हिंग अहेड अँड आय डोंट थिंक देयर फियर. वन मोर इशू तुवें आयज कितें ट्वीट केला की डेप्युटी कलेक्टर ट्रान्सफर जाला आनी कितें तरी पळयात, सध्या ह्या सरकाराची परिस्थिती अशी जाल्या की यूज करप आनी मागीर भायर मारप. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन टायमार तुम्ही पळयल्ले की जे तरेन रिजर्वेशन जाल्ले कंप्लीट इलिगल रिजर्वेशन एगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, त्या वेळाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या अध्यक्षान आमकां मॅन्डेट दिले की कोर्टान वचात आनी केस लढयात. ती आमी केस हायकोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जिखले. सुप्रीम हायकोर्टान जेन्ना जिखले मुख्यमंत्र्यान एक ट्वीट केलो, तुमकां याद जातले की वी विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू सेव्ह डेमोक्रेसी. सुप्रीम कोर्टान बडी पडटकच केस हरतकच मुख्यमंत्र्यान सांगले की ती डीएमएची मिस्टेक म्हणून. म्हणजे होलसेल लॉक स्टॉक बॅरल डीएमए डायरेक्टरा विकलो. तशेंच आता बार्देजानूय सुरू जाल्लें आसा. बार्देजान जे काम करूंक सोदता आमच्या पक्षाचे बाब जे कार्याध्यक्ष आसात बाब किरण खानोलकर हाजे घरकान जी अपक्ष म्हणून झेडपी आसा हांच्यांनी कांय इश्यू कोळवाळे रस्त्या संदर्भात मांडिल्ले आनी पत्र केल्ले SDM-1 जो आसा बार्देज बाब कपिल फडते ताका. आनी खंय ना खंय ताका म्हाका दिसलें आसतलें की खरो जेन्युइन इश्यू आसा आनी ते इन्स्पेक्शन करचे. आनी काल ते इन्स्पेक्शन करतकच इश्यू थंय वतकच जो सॉर्ट आउट करपाचो जो प्रयत्न सुरू जालो हाज्या नंतर सत्ताधारी पक्षा भितर एकदम खळबळ मजली. आनी आतां आमकां कळून आयला सकाळी आज की देर इज अ मूव टू रिप्लेस द SDM. देर आर फायल मुवमेंट सुरू जाल्ली आसा. फाल्यां नाल्यार परा भितर ज्युनियर स्केल ऑफिसरांची ट्रान्सफर येवपाच्यो आसा आनी तातूंत ही विल ऑल्सो बी शंटेड आउट. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स मुख्यमंत्री एका वटल्यान म्हणटा की विरोधक काम करनात किंवा सजेशनां दिनात. दुसरे कडेन जर बऱ्या भशेन जर सरकारी अधिकाऱ्यांक जर पत्र केले आनी इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो बऱ्या हातून ट्राय केले जाल्यार मुख्यमंत्री कार्यालयान फोन वतात सरकारी अधिकाऱ्यांक, तुम्ही कित्याक करतात, विरोधक ते करनाकात. सो हातून दोन तोंडाचे माळून म्हणून मुख्यमंत्री स्पश्ट जाता. म्हणून आमी आता डिसायड केला की जे कितें आमी करतले ते रायटिंगान घालतले सरकाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक. आनी अशे तरेन जर ऑपोजिशनाची जर कामां करता म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांक जर ट्रान्सफर जाता ही अत्यंत दुर्दैवाची गजाल आसा. एक आमी अपील करतात सगळ्या सरकारी नोकऱ्यांक स्पेशली GPSCच्या ऑफिसरांक की ह्या सरकारचे कांयच आयकनाकात, हे तुमकां यूज करून भायर उडयतले. स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मुवमेंट अगेन्स्ट दिस गव्हर्मेंट. कारण 6 महिने उरले सरकाराची एक्सपायरी सोंपिल्ली आसा आनी इन फ्यू डेज दिस गव्हर्मेंट इज गोइंग होम फॉर शुअर. कारण एक जेन्युइन हातून कोण तरी एक ZP इंडिपेंडंट बाय कविता खानोलकर बरे हातून इश्यू सॉर्ट आउट करपाक पळयता, पत्र करता, पत्र व्यवहार करता, ताजेर इन्स्पेक्शन जाता आनी मुख्यमंत्री कार्यालयातल्यान आनी बाकीच्या कार्यालयान फोन वतात आनी आता ट्रान्सफरीच्यो सत्र सुरू जावपाच्यो आसा. सो दिस इज व्हेरी बॅड. वी कंडेम अँड वी अपील
टू द चीफ मिनिस्टर, स्टॉप प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स. मिडिया मुखार एक उलोवन फाटल्यान एक नाका. मिडिया मुखार सांगता ओपोजिशन केन्ना आपण आपयला येना किंवा ओपोजिशन सरकाराक साथ दिना कामां करपाक. जेन्ना ओपोजिशनांतले झेडपी वगैरे इश्यूज सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न करतात बऱ्या हातून लोकांच्या खातीर, कारण ते जंक्शन आसा इट्स अ डेडली जंक्शन, जाल्यार फाटल्यातल्यान फोन वतात हे कामां करनाका. दिस इज व्हेरी बॅड डर्टी पॉलिटिक्स बाय द चीफ मिनिस्टर इन हिज ऑफिस. अँड वी डिमांड दॅट वी अपील टू द ऑफिसर्स, स्पेशली लोकल ऑफिसर्स, don't land in trouble by listening to this government. This government is going to go home. People will send them home lock, stock and barrel. ते ट्रान्सफराची नाका गरज ना म्हणटा तुम्ही. ना जर एक मनीस बरो काम करपाक सोदता तेका काडचे ट्रान्सफर ताका ट्रान्सफर करपाक सोदता कित्याक ओन्ली बिकॉज ही केम एंड अटेंडेड ओपोजिशन्स रिक्वेस्ट टू इन्स्पेक्ट द साइट. म्हणजे मुख्यमंत्र्याक तर लोक मेल्या जाता. फाल्यां जर ते काम जायना ते जंक्शन जर मरपा लागले लोक, जाल्यार हाजो कारणीभूत फक्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसतलो. खंयच्या वेळार ते लोकेशन? ते कोळवाळे जंक्शन.